दुसरी गोष्ट अशी की खूप फॅट जातात तोय आमकां मत मारता करपाची ना करपाची ना आय 5 ग्राम मत म्हणतो सर आणि दुसरं विदेशी पयलींचे 1,500 चालू आसता न्ही जेन्ना विडो जाता तेन्ना परत विडोचे 2,500 स्टार्ट करता तो मदीं गॅप पडटा पयलींचे 1,500 चालू आसता न्ही जेन्ना विडो जाता तेन्ना परत विडोचे 2,500 स्टार्ट करता तो मदीं गॅप पडटा सीएमाकडे आम्ही सगळं झेडपी मेळपाक गेल्ले खास करून कुशावती डिस्ट्रिक्ट आहा पळय आमचो आमी 7 जाण आसा सो आमी सीएमाक मेळपाक गेल्ले आनी सीएमाक आमी रिक्वेस्ट करपाक गेल्ले की कुशावती डिस्ट्रिक्ट वेगळो करचो आनी आमकां देश वेगळो स्टेटस दिवचो मागीर फंड बीन कितें आसा ते सगळे कुशावतीचे वेगळे दिवचे ऑफिसाची कितें शिफ्टिंगाची मागणी केली ऑफिसाची शिफ्टिंगाची मागणी केला म्हणजे थंय आमच्या मुखार आतां झेडपी ऑफिस आहा पळय तेच्या ऑपोजीट एक ऑफिस आहा ते ऑफिस आमी मागणी केला आनी दोतोराक लेटर केला आनी तेणी करता म्हणून सांगला मडगांव ऑफिस मडगांव ऑफिस आहा तेच्या ऑपोजीट आहा कित्याक आमी बसता तें ऑफिस तुमी पयला सिव्हिल सप्लायाचे ऑफिस हय हय नाव कितें तुमचें रुपेश देसाय धारबांदोडा झेडपी आयज जिल्हा पंचायतीचें जे ऑफिस एक्सटेन्शन आसा तो एक विशय जालो मागीर जिल्हा पंचायत फंड्स जे आसा आमी कुशावती डिस्ट्रिक्ट जे आसा 7 जाण जाता कुशावती डिस्ट्रिक्टाक ते भितर आमकां तो एक्स्ट्रा फंड येवचो पूण हे विशय आमी घेवन गेल्ले आनी बाकीचे आमचे जिल्हा पंचायतीचे विशय आसात ते आमी घेवन गेल्ले सीएमाक नाही जिल्हा परिषद तुझ्या ऑफिसाचो किती इश्यू आशिल्लो तूं जिल्हा पंचायत इशू म्हणजे आमकां जे फंड्स मेजर आमकां सदांच आमी आतां जे पावर्स आनी फंड्स दिवचे देखीक दोन्ही विशय आमी मांडले आसात फंड्सूय आमकां एक्स्ट्रा दिवचे म्हणून आनी चड करून आमी कुशावती डिस्ट्रिक्टाक जे पडटा आमी 6 मेंबर जे आसात 7 मेंबर जे आसात सगळे म्हणजे तेंचे कडेन आमकां फंड्स एक्स्ट्रा मेळ्ळो जाल्यार म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटा खातीर आमकां बरें जातलें आनी त्या बरोबर आमकां पावर्सूय आनी दिवचे जे आमकां पयलीं साकून सांगत आसा जे एग्रीकल्चर नाजाल्यार RDA डिपार्टमेंट जे आसा तेंचे कडेन आमकां खंय तरी लिंक करून आमकां ते पावर्स जे आसात आनी बाकीचे डिपार्टमेंटाचे त्या पावर्सा आमकां ते डिपार्टमेंटाक लिंक करून आमकां एक्स्ट्रा पावर दिवचे म्हणून आमी सीएमा कडेन मांडले आसा आनी आमकां खात्री आसा की येणाऱ्या काळाक आमकां हे आमचे विशय जे मांडले आसात आमचे ऑनरेबल सीएम जे आसा तिचो सुटकारो करतलो विडो खातीर पयशे येना हेजे कितें आयज आमची जिल्हा पंचायतीची 4th मिटींग जाली त्या भितर आमी न्यू कॉन्सेप्ट एक स्टार्ट केल्लो की आमी एवरी डिपार्टमेंट जे आसा ती डिपार्टमेंट हाडून आमचे जे ग्राउंड लेवलाक आमकां डिपार्टमेंटल स्किमीक जो इशू फेस जाता ते आमी डिस्कशन जाल्ले ते आमी वुमन एंड चायल्ड लायन हाडले आमचे गृह आधार जे आसा
गृह आधाराची स्कीम जी आसा आमचे रुपेश बाब मोहन बाब तेणें मांडले गृह आधाराची स्कीम जी आमकां 1,500 जे बायलांक येता 1,500 जेन्ना खंयची एक बायल समज विडो जाली जाल्यार तांकां आतां विडो येतना तांकां 2,500 हें जाता विडो म्हणजे जेन्ना 2,500 जाता तेन्ना 1,500 ते बंद करतात तेन्ना पयलीं बंद करचें पडटा आनी मागीर त्या विडोक स्किमीक इम्प्लिमेंट करतात जो गॅप आसा 1,500 बंद करतकीच न्यू जे 2,500 येवपाक विडोक जे गॅप जे जाता 6-7 म्हयने समज गॅप सुद्दां आसत जाल्यार ते तेंचे खातीर त्रास जाता आनी तेन्ना म्हणल्यार 1,500 ते कंटिन्यू उरचे अशें आमच्या मेंबरान मांडले आनी ते आमी फॉरवर्ड केल्ले आसा. पूण सीएमा कडेन तुमी एक आनीक ऑफिस दिवचें म्हणून मागलेलें न्ही सीएमान कितें एश्युरन्स दिलो तुमकां? सीएमान त्या हेचेर आमी जे आसा एक्सटेन्शन ज्या जिल्हा पंचायतीक 35 सुमार स्टाफ जाता आनी बाकीचे आमचे मेंबर जाता म्हणजे आमकां फंक्शनिंगाक खूब बारीक प्रिमायसीस बारीक जाता म्हणजे आमी तेचें एक्सटेन्शन म्हणून एक आमी आयडिया एक फुडें दवरली आसा आनी सीएमान आमकां फुडें वचून आमकां कोणाक मेळपाक जाय ते मेळोन आमकां उलय म्हणून सांगलां म्हणटकीर त्या प्रमाणे आमी पॉझिटीव आसा त्या हातूंतल्यान उलोवन आमचो जो सुटकारो जातलो आनी आमकां एक्सटेन्शन ऑफिसाचें जें आमकां मेळपाक जाय तें मेळटलें अशें आमकां दिसता. थँक्यू. काय ना सावथाक येयलो आमी सावथाचे आमदार बीजेपीचे कितले वर्सां सो एक कटसी ताका एक बेश्टे जाप करपा येयलो कित्याक 2 वरां बसून लोकांची कार्यकर्त्याची आमची संबंदां वो कितें दुखवणी आहा ती बसलां म्हाजें कांय नाशिल्लें ताका जाप करपाक येयलो आनी काय ना तुमी पार्टी कितें ऑफिसार येयलो तुमी कितें इश्यू घेवन आयिल्ले म्हणून आयकलां? हांव काय इश्यू घेवन येवना म्हाजो पर्सनल इश्यू काय नाशिल्लो कार्यकर्ते कोण आशिल्ले तांकां जाप करप आनी सिद्धार्थ बाबू शेट्टी आशिल्ले ते आतां कुशावती डिस्ट्रिक्ट सेपरेट जाल्ल्या ताजे कडेन फंडींग सेंटराचेर येवपाक जाय आमकां म्हणटाले कुडचड्यावयले रस्ते पाड आसा म्हणटा पळय आसूं शकता हांव ना म्हणटा कुडचड्यावयले डेव्हलपमेंट चालू आहा आनी डेव्हलपमेंट करता तेन्ना थोड्यो गोश्टी पाड जाता आनी हांव सांगता तुवें सांगपाची गरज ना आतां तितूंत भितर एक खड्डो हांगा आसा आनी एक 4-5 खड्डे आनी आसा तो एकूच खड्डो पुरोवन शो करता करता सगळें करपाक जाय कांयच प्रॉब्लम ना सगळ्यांनी सोशल काम करपाकूच जाय आमी सोशल काम करून लोकांनी हे स्टेजीर आमकां पावयल्ले आहा तर हालींच मशरूम म्हणजे आमी म्हणटा मशरूम पावसान येता पळय तसले आतां मशरूम खड्डे पुरोवपाक येयल्या पुरोवचे ताका पुरोवन बरे भशेन आनी ते फक्त अशें जावपाना कितें 5 वर्सां आनी कोण पुरयल्लो खड्डो आपणाच्या ऑफिसा कडेन तो 10 दिसांनी गेलो असले पळयता तेन्ना सारके उरपाक जाय पळय कसले कितले उरता ते खड्डे सारके कित्याक पावसान ज्यो रस्ते आमचे सगळे मेजर रस्ते जाल्या थोडेशे रस्ते उरल्या आनी तितूंत भितर खड्डे जाल्ले आसा नो डावट. सीएमा मेळ्ळा आमचे कार्यकर्त्यांचे थोडे जे कामां आसलेली त्या खातीर आमी येयल्ले कसली कामां घेवन आयिल्लो तूं सीएमा कडेन? थोड्यांचे रस्त्याची कामां आसतली जे लोकांचेर स्ट्रीट लायट घालपाची ती वेगळीच कामां आसलेली ती कामां ते सगळे येयल्ले सीएमान कन्सर्न इंजिनियराक फोन करून ऑर्डर दिल्ली कडेन आसा कामाची. आज सावथ गोवाच्या ऑफिसात हांव मुद्दामून कार्यकर्त्यांक मेळपा खातीर आयिल्लो 4 पासून आतां 7 पर्यंत मोठ्या प्रमाणात सावथ गोवा आनी कुशावती डिस्ट्रिक्टांतले सगळे कार्यकर्ते हे वेगवेगळे आपले निवेदन घेवन मेळपाक आयिल्ले वेगवेगळ्या जाणांचे वेगवेगळे विशय आशिल्ले म्हणजे कोणाचो उदका पासून तो घर रेग्युलरायज करी पर्यंत अशे इंडिव्हिज्युअल लेवलाचे विशय आशिल्ले आनी त्याच बरोबर पंचायतीचो किंवा बाकीचे अशे सामाजीकूय विशय आशिल्ले पंच सरपंच झेडपीच हे मेळपाक आयिल्ले सो तेजे सगळ्यांचे विशय हे सुटावे करपाक घेतले म्हाका खात्री आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी हाका इन्स्ट्रक्शन दिले जाता तितके बेगीन सगळ्यांचे विशय जे आसा सुटावे करचे. भारतीय जनता पार्टीचो मुख्यमंत्री आसतना म्हणून म्हाका प्रावड फील जाता हांव अशी पब्लिकाक सदोदीत मेळटात अपॉयंटमेंट दिवन पब्लिकाक सगळ्यांक हांव म्हज्या सांखळेच्याय जनता दरबारात दर शेनवारचो कायम मेळटा पण हेच्या व्यतिरिक्तूय बी म्हणजे बाबा पार्टीच्याय कार्यकर्त्यांक मेळप नॉर्थ गोवा ऑफिस सावथ गोवा ऑफिस बीजेपी सेंट्रल ऑफिस हांगासरूय बी एक्सक्लुझीव कितें बीजेपी तशें न्ही पब्लिकूय ह्या मिटिंगेक मेळपा खातीर येता सगळ्या जाणांक एंटरटेन करता त्या निमित्तान सगळ्यांची कामां स्ट्रीमलायन जावची स्मूथली जावची म्हणून लोकां खातीर उपलब्ध